की केरळांतल्या वायनाडांत निसर्गाचो कोप जावन सुमार 350 जाणांक मरण आयला आनी हजारांनी लोक बेघर जाले. हाच्या संदर्भाचो दुखवट्यात ठराव आमी सभाघरांत घेतलेलो आसा. मनीसपणाच्या नात्यान श्री बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनच्या वतीन हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन 200 समर्पीत कार्यकर्त्यांक घेवन बेघर जाल्ल्या लोकांक मदत करपा खातीर आनी तशेंच श्रमदान योजने अंतर्गत घर बांदपाचो संकल्प घेतलेलो आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सभाघराच्या वतीन सगळ्यांक आव्हान करता, जेका कोणी स्वयंसेवक नात्यान कामाक येवपाचें आसा तशेंच सदन आशिल्ल्या लोकांनी शक्य ती आर्थीक मदत करची. हांगा सभाघराचे आमदार आनी मंत्र्यांक हांव विनंती करता, मानवतावादी कार्याक तुमी तन मन धन सगळ्यांनी मदत करची. माननीय मुख्यमंत्र्यांक आव्हान करता, एज ए मुख्यमंत्री म्हणून एक गोंय सरकार म्हणून आसा न्ही, ह्या कामाक तुमी सहकार्य करचें अशें अपेक्षीत करता. स्पीकर सर, ऑलरेडी आमी कलेक्टर आमचो CS वायनाड हांगासर त्यांच्या कलेक्टरां कडेन उलयला आनी तेंच्या कडल्यान आमकां जी मदत कितें तांकां गरज आसा ती तांकां आमकां कळय म्हटल्या, म्हणजे ज्या पद्दतीचे तांकां जर अर्जन्सी कितें आसत जाल्यार आमी धाडटा हें ऑलरेडी कळटा. CS आमचे त्यांच्या CS कडेन उलयत आसा, त्या खातीर तेंच्यांनी स्पेसिफिकली आमकां कितें धाड अशें काय अजून कळोवंक ना, बट तशें धाडलें आसत. म्हणजे बाकीचे कडधान्य कितें म्हणजे लागता ते तांकां कितें लागता ते धाडपाची आमची तयारी आहा. तांच्या CS कडेन उलयता, तेंच्यांनी कळयलें जाल्यार सरकाराच्या वतीन धाडलें वयता. ओके.